भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री असताना सावन 1980 मेरेनचे विधानसभेचे कामकाज जनमत कौल उपरांत घटक राज्य कोंकणी राजभास कुळ कायदो असल्या विशयांचेर सभाघरात जाल्ल्यो महत्वाच्या डिबेटींचो कसलोच ऑडिओ रिकॉर्ड आता सरकाराकडेन ना म्हूण प्रुडंटान एक्सपोज केल्लो। आता पळयात ह्यो ऑडिओ टेपी आनी रिकॉर्ड्स नेमके कशे आनी केन्ना ना जाले ते। पोन्न्या सचिवालयात खंय प्रताप सिंग राणे सभापती असताना ताणें पोन्न्यो ऑडिओ टेपी पळयल्ल्यो आनी त्यो चलनात जाल्यार कित्याक दवरल्यात काय म्हूण स्टाफाक विचारले। उपरांत स्टाफान 1980 मेरेनच्या ऑडिओ टेपींचो सभापती राणेची मान्यता घेवन तांचो विलो लायलो। उरिल्ल्यो टेपी पणजे सचिवालयातल्यान परवरे विधानसभा संकुलात स्थलांतर करतना शेणल्यो। सद्याक सभाघरा कडेन फक्त 350 टेपी उरल्यात। तातूंतल्यो चडश्यो फंगस आयिल्ल्यान पेड्ड्यार, कांय मोडल्यात। तरीकूय जे कितें उरला ताची जतनाय सभापती प्रमोद सावंताचो यत्न चल्ला। ताका एकूच टेप 1981तली, 5 1985तल्यो अश्यो 1981 ते 2000 मेरेनच्यो 20 वर्सांच्यो फक्त 350 टेपी मेळ्ळ्यात। सभापतीन त्यो टेपी एका टॅक्निकल मनशाक दाखोवन त्यो ऑडिओंतल्यान डिजिटल फॉर्मेटात कन्वर्ट करूंक सांगिल्ल्यो। ताणें कांय टेपी व्हेल्यो, मात कांय उपेग ना म्हूण परत दिल्यो। आनीक कांय टेपी तपासूंक दिल्यात, अजून ताचो स्टेटस रिपोर्ट आयिल्लो ना। हाचो अर्थ सध्या 1980 मेरेन विधानसभेचे डिबेटांचो कसलोच रेकॉर्ड सरकारा कडेन ना आनी आदिलशाह पॅलेसींतल्या विधानसभेत 90 मेरेनच्या 20 वर्सांचो विधानसभेचो सगळो ऑडिओ रिकॉर्ड आसा म्हणपाचें धड ना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।